दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची फतकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृप्यान बरलेले समितीचे सांगाता श्रेम तूं सदैव सदैवी फोडचे कुस्चें जिजो भगवंती मरिया देवाचे माये हांव आपयांक आती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिसोदीन सदां सदां सुरता आमेन. मोगाळ सगळींचे बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका अर्गांयत आनी होगळ दिता ह्या दिसा पासत ह्या घडये पासत. वय मोगाळ बापा तुज्या पुता ह्या संवसारीन धाडलोय तुवें आमा समाजतां खातीर म्हणजे सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर. तो आमच्या खातीर मात आयिल्लो न्ही, सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर आयिल्लो. तांच्या खातीर ताणें तांच्या फतकांचे बक्षाणें भोगलें, बक्षाणें दिलें. ताणें फतकांची शिक्षा ताणें भोगून आमकां संपूर्ण सुटका दिली. आमकां स शिरापांतले पिड्यांतले फातकांतले आनी सर वायटांतले अनवारांतले आमकां सुटका दिली म्हूण आमी सत मानता. तेंच आमी सताचें उतरखण घेवन सगळ्या संवसाराक वेतात तासांव म्हणजे सगळ्या लोकांचें सताचें उतरखणीत जावन त्या सता वरवीं तांकां तुवें जिवीत दिता म्हूण सांगलां. केरळ आमकां सत कळीत जाता गे, सत आमकां सुटका दिता म्हूण तुवें जुवांच्या वांजेलांत 8 अध्याय 32 वळीत सांगलां. तशेंच आमी हे सताचें उतरखण घेवन भोंवता. कोण खाण घेता गे तांकां सश्टीक जिवीत तें फोव जाता. वय सगळ्यांक तुवें आपयलां, पूण मानून खाण गेल्लो मात बाच्या जावंक शकतात म्हूण तुवें सांगलां. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळ सगळींचे बापा हांगा आमी आयल्या, दिव्यवाणीक आमी आयल्या. दिव्यवाणीचो आमचो मोगाळ भाव विनोद गांगुळी तो आमचे थंय ना. वय ताका तुवें तुजेर शापन खण गेलाय, तो ससड सूख बगीत आसा. तशेंच तांचें कुटुंब आसा हांगा, त्या कुटुंबाचे तुजे दराळ आशिर्वाद वचून तांच्या जिविताक कितें जाय गी, तांच्या फुडाराक कितें जाय गी तें सगळें तुवें फावो केलें म्हण तुका आदी फुडें सर्गां दिता. मोगाळ सगळींचे बापा जें कितें तुमी मागण्यान मागतात तें मेळ्ळां म्हूण सत्वान मागीर तुमकां मेळटलेंच म्हूण सांगलां. तशेंच आमी मेळच्या पयलेंच आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक आमी मागलां तें आमकां मेळ्ळांच म्हूण आमी काळजांत सत म्हणटा. तशेंच आमी तोंडांत अनुसारता. हें मागणें आमी तुका करता. कित्याक तुवेंच आमकां सांगल्या बरी. कित्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें आमकां दिलाय, तो आमचे ती सदां काल आसता. पवित्र आत्म्या द्वारे आमी सगळे सत जाणा जाता. तशेंच पवित्र आत्म्या भायर आमी एकच मेठ जावन दी, एकच उतर जावन दी. आमी आमच्या तोंडांत तावन जावन दी, आमच्या पांयान तावन गर्दी काडिना. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. वय तुवें आमच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सवय रावंक तुवें दिलाय, तशें पवित्र आत्म्याक तुवें आमच्या भितर दवरलाय. ताका लागून तुका अर्गां दिता. ताणें शिकयल्या भाशेन मात आमकां उलोवंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळ सर्गींच्या बापाय मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पयले आमी सुमारपटी जायते पटी आमी आयकलां, म्हळ्यार सुमारपटी आयकलां आमी शिराप 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 म्हणून. आतां शिराप जालो वय, शिराप आसा गी नांगी आमकां. जेजू कित्याक आयलो, जेजून आमकां शिरापांतान सुटका दिल्या. पूण आतां कश्टा विशयांत उलया आमी. कश्ट येतात कित्याक? कश्ट कोणातान येतात? कश्ट देव कित्याक धाडटा? वय आमकां देव कश्ट धाडटा गे. आमी म्हणटा कश्ट आयले वेळार देवान म्हाका हे कश्ट कित्याक दिले? देवा तुका आमची बिरमत ना गे. वय देव कश्ट दिता गे. देव कश्ट दिता जाल्यार जेजू कित्याक आपयता? मातच्या वाच्या वांजेलांत 11 अध्याय 28 वळींत म्हणटा कितें गे म्हळ्यार येया तुमी समेस्त कश्टतल्यान आनी वजान वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण जेजून सांगलां. तशें जाल्यार जे देवान कशें कश्ट धाडटे? देवान कश्ट धाडल्यार ताणेंच तें निवारूंक जातात गे. ह्या देवान कश्ट धाडिनातल्यार देवाक निवारूंक साध्य आसा गे. वय मोगाळ भाव भयणीनो, कश्ट येवचे आमच्या द्वारेच आमी कणखण घेवचे. कित्याक मरण आनी जिवीत आमी म्हणटा देवा कडेन आसा या तांच्या कडेन आसा या हांच्या कडेन आसा म्हणटा. पूण मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आसा. मुन्यो 18:21 म्हणटा मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आसा. ती कोण मोगान वापरतात गे ताचें फळ खावंक ती पावतात. तशेंच आमी मोगान वापरतना मोगाचें फळ खावंक पावता. कशेंच वायट आमी उलयतना वायटाचें फळ खावंक आमी पावता. तशें जाल्यार आमी खंयचें उलोवणें आमच्या तोंडांत येजें? आमी कश्टा विशयांत उलयता, कश्टा विशयांत चिंता आनी कश्टा विशयांत हेरा कडेन आमी सांगता. तशें जाल्यार आमच्या जिवितांत कशें बरेंपण येवंक साध्य आसा? ताका जेजू म्हणटा हांगा कितला करेक्टर म्हणटा म्हळ्यार येया म्हजे समेस्त तुमी कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दितलो.
म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालच्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळो. आमी कोणा सरशी येता? कश्ट दगद आयले म्हणटना आमी कोणा थंय येता? आमी कश्ट कशे आयले म्हणून सोदून काडटा गे. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी पयले पळयचे आमी कश्ट खंयच्या मुखांत आयल्यात ते फाळ आमी सोदून काडचे. सकडी कश्ट एकत्र नासनात. कश्ट जायते नमुन्याचे असतात. ते कश्ट कशे येतात, कशे आयले म्हणून आमी सोदून काडल्यार ताका पर्याय सोदून काडूंक आमकां इजी जाता, म्हळ्यार सुलाभ जाता. तशेंच आमी किर्तन 139 म्हणजे 139 गेल्यार थंय अशें म्हणटा, सर्गार हांव सडन जाल्यार थंय तूं आसाय, पातळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. वय सर्गा सडन जाल्यार थंय देव आसा. वय पातळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. पातळांत आड पडूंक म्हाका कोणें सांगलां? देवान सांगलां गे. आमी म्हणटा आमच्या तोंडांत आमी उलोवन काण घेता. कित्याक हांव पातळांत आसा, हांव कश्टांत आसा, हांव अनवरांत आसा, म्हाका निवारूंक कोणा चान्स जायना. वय केदळा आमी कोणाक सांगलां गे, खंय हांव पातळान म्हणजे पातळ कोणात हांव आड पडून जाल्यार थंय तूं आसाय, पूण निवारूंक साध्य ना. पूण आमी आमच्या तोंडांत कितें गणगणयता? आमी कितें गणयता? आमची आंतोळण आमी कोणांत आणून काडून गेल्यार थंय आमकां कोणाक बचाव करूंक जाता. ताका लागून आमचें उलोवणें आमचें कशें जायचें? आमचें उलोवणें कश्टा विशयान न्ही, कश्टाच्या परिहारा विशयान. कित्याक आमकां जेजून कुर्सातां सगळें जोड दिल्लें आसा. आमकां सर कश्टांतल्यान आमकां सुटका दिल्ली आसा. आमकां सर पिडेंतांत आमकां सुटका दिल्ली आसा. आमकां सर शिरापातान आमकां सुटका दिल्ली आसा. आनी सर अनवरांत आमकां सुटका दिल्ली आसा जेजू क्रिस्तान. ताका लागून आमी याद आनी उपरांत आमच्या कश्टा विशयान उलोवचें न्ही. कश्ट आमींत कणकाण घेवचें, दुसऱ्यांनी करचें न्ही. कश्ट आमींत कणकाण घेवचें. कश्टाचें मूळ आमी सोदून काडचें. वय एका टायमार हांव सोरोप येता आसलो, म्हाका कश्ट आसले. खंयच्यान येयले ते कश्ट? सोरोप येयल्ल्या वरवीं न्ही कश्ट येयले ते. ताका लागून आमी सोदून काडचें हे कश्ट येवंक कितें कारण, कश्ट येवंक कितें कारण. हांव सदांच खंयचें उलयतां? कश्टा विशयान उलयतां गे, ह्या सुखा विशयान उलयतां. देवा पयले कश्ट आसले. वय जेजू क्रिस्तांवच्या पयले सगळ्या मनशां कळचेर फातकाचें धांपण पडलें, फातक आसलें, कश्ट आसले. पूण जेजू क्रिस्त कित्याक आयिल्लो? हेंच आमकां व्हडलो मिस्टेक. जेजू क्रिस्त कित्याक आयिल्लो म्हूण आमकां कळीत ना. जेजू क्रिस्त आयिल्लो आमकां सर्वांतान, सर वायटांतान सुटका दिवंक, फातकांतान, शिरापातान, पिड्यांतान, सर अनवरांतान, कश्टा दुखींतान सगळ्या सोडोवंक म्हणून आयिल्लो. आमकां सर सुटका दिवन तो गेला. पूण आतां आमी खंयचे सत म्हणटा? आतां आमी तेच कश्ट सत म्हणटा. आमच्या पयलींच्या आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या आजाचेर तेच कश्ट आसले. आतां आमचे तेच कश्ट आसात. वय आमी कश्टा विशयान उलयता, सुखा विशयान उलयता आमी ना. आमकां कितें जाय? आमकां कश्टच जाय. ताका लागून केन्ना आमी कश्टा विशयान उलयता गे, कश्ट आमकां भिरांत हाडटा. त्या भिरांत विशयान उलयतना कितें हांव भियेता गे तेंच म्हज्या जिवितांत येता. आनी तो जॉबाच्या ग्रंथांत 3रो अध्याय 25वे वळ म्हणटा, जें कितें हांव भियेतालो गे, जें कितें आकांतान भरतालें गे तेंच म्हजेर येता. जें कितें हांव भियेतालो गे तेंच म्हाका घडटा. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी केन्ना कश्ट कश्ट ते कश्ट हे कश्ट म्हणटा गे, तेन्ना आमच्या जिवितांत तेंच जाता. ताका लागून आमचें आमी कितें करचें? जेजून आपयलां, जेजून आपयलां ताच्या दृश्टीन तुमी समेस्त कश्ट येतल्यान वजन वयतलें म्हजे दृश्टीन येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण जेजून सांगलां. वय कश्ट आमकां आयिल्ले म्हणल्यार आमी कितें करता? कश्ट आमकां येवचें कित्याक? कश्ट देव धाडटा गे. देवान धाडला सांगलें न्ही, देवान धाडल्यार परतून जेजू आपणास आपयना, कश्ट येतलें ना आनी वजन वयतलें ना म्हजे दृश्टीन येया म्हूण जेजू आपयतना. पूण कश्ट येवचें आमच्या करण्या वरवीं. ह्या आमकां सैतान कितें तरी आड वाट दाखोवन आमकां कश्टांक घालता. आमी खंयचे सत म्हणटा? जेजून आमकां जोड दिल्लें सत म्हणटा गे. ह्या सैतानाची वाट दाखयता गे. ह्या आमच्या चिंतना वरवींच आमी कश्ट येता. ताका लागून चड गरजेचें आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ले वेळार आमी कोणाक दोश जाता? वय तशेंच एका आमच्या गांवांत आतां केचीशीन एक बायल मनशान म्हाका, एका बायल्यान म्हाका, एका स्त्रियान म्हाका फोन केलो. अशें व्हडले कश्ट आयले म्हजेर. कितें येवलें? म्हज्या धुवे कडेन एंगेजमेंट जाल्लो. न्हवरो म्हणजे जावय तो आमगेर आयिल्लो. एंगेजमेंट मात जाल्लें, आमगेर आयिल्लो. येता आसतना वाट्यार हार्ट अटॅक जावन मेलो.
वय गे म्हळ्यार खंयच्या गांवचो म्हळ्यार ता गांव तुमचो काय गांवचो म्हळ्यार हांवें तांच्या एका मनशाक विचारलें फोन करून तो तुमच्या गांवचो गे वय तो कसो मनीस तो मनीस बरो ताका काजू जावन ताका भुरगीं आसात वय गे हांवें मागीर एका विचारलें तो काजू जाल्लो गे वय काजू जाल्लो पूण आमच्या क्रिस्तांव म्हणटा तें कशें आसा एक काजू जायचे की दोन काजू जायचे म्हणून एक काजर पोवत दुसऱ्या काजराक बाय सरलो ताका विचारलें हांवें त्या स्त्रियेक विचारलें तो काजू जाल्लो न्ही गे पयले एक ना हाच्या कडेन एंगेजमेंट जाल्ला हाच्या कडेन काजू जाल्ल्या उपरांत हांव बायलेक डायवोर्स दिता काय म्हण आमच्या रोमन कॅथलिकांत आमच्या कॅथलिका मध्ये आमच्या क्रिस्तांव मध्ये डायवोर्स म्हणलो ना केदळा ताणें आपले कश्ट आपणाचेर मागून खाण गेले गे आनी एक काजू जाता म्हणून एंगेजमेंट जालें गे तें देवाक बरें दिसना ताच्या कश्टा वरवीं तो नाश जालो ताका लागून आमी जागृत जायचे आमी करता आसतना काम ते देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आसा गे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा गे त्या प्रमाणे आसल्यार मात आमी पांय मुखार धरूंक जाय नातल्यार जायना ताका सांगता जेजो कश्ट केले ना वय कश्ट कोणा नात ना कश्ट आसात लुकाच्या वाजिल्यांत 21 अध्याय 36 वेळ म्हणजे 21:36 म्हणटा कितें घडची आसली सोबार घडिता आसल्यार तुमी जागृत रावा मागणें करून तयार रावा कित्याक घडची आसा सोबार घडिता आसात म्हण सैतान वगत रावना संवसाराचो अधिपती तो जावन आसा तो संवसार वगत रावना कित्याक देवाच्या राज्याक येचें ताका कोणाक ना एकच आत्मो तो वसोवन वचो म्हणून वद्दाडता आसता तो ताका लागून आमी कितें करचें आमी देवाचें उतर कशें आसा तशें मानून खाण घेवचें आमी देवाचें उतराक आनी इल्लें मेळोवचें न्ही देवाचें उतर अशें सांगता देवाचें उतर तशें सांगता ना बायबलान कितें बरयलें आसा बायबलान बरयलें आसा जें कितें तूं मागण्यार मागता तें मेळ्ळां म्हूण सत मान मागीर तुका मेळटलें देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतरा भायर न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कितें करता आमी आमच्या खुशये खातीर म्हळ्यार आमच्या जाकोबाच्या पत्रांत बरयल्लें आसा 4थ्या अध्यायांत जें कितें तुमी मागण्या मागता तें मेळना कित्याक मेळना आमी ह्या संवसाराच्या कुशालायक आनी आमचे खासगी गरजां पासत आमी तें मागता आमकां तें मेळना वय आमकां मेळचे जाल्यार आमी निस्वार्थपणी वावरूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक हे जावन आसा देव जेजूची शिकवण केदळा आमकां आमच्या संवसारीक गरजां खातीर आमी मागता गे ना पयल्या संवसारीक गरजां खातीर मागोंक न्ही पयले आमी देवाचें राज सोदिचें आनी ताची खुशी कितें म्हणून आमी समजून काण घेवचें मातेवाच्या वाजेलांत 6 अध्याय 33 वेळ म्हणटा पयले तुमी सदां देवाचें राज आनी ताची खुशी देवाची खुशी कितें आसता देवाचें राज म्हळ्यार कितें देवाचें राज आमी कशें सोदून काडचें देवाच्या राजा प्रमाणे कशें आमी काम करचें देवाचें राज आमी खंयच्यान सोदून काडचें देवाचें राज आमी सोदून काडचें ताच्या उतरांत देवाचें राज सोदून काडचें आमी ताच्या उतरांत ताचीं उतरां आसात बायबलान केदळा आमकां हें सत कळीत जाता गे हें सत आमकां सुटका दिता वय आमी पयले आमी सोदिचें देवाचें राज आनी ताची खुशी कितें जावन आसा ताची खुशी जावन आसा क्रिस्त हांव म्हणलो कितें हांव कित्याक कितें क्रिस्तांव म्हणटा हांवें क्रिस्ता पर्यंत करूंक आसा जेजू जावन आसलो जेजूचें नांव जावन आसलें जेजू म्हणून पूण ताका मागलोलो म्हणलें नांव आयलें कशें क्रिस्ता वरवीं क्रिस्त म्हळ्यार मागलोलो जेजू क्रिस्त म्हळ्यार जेजू मागलोलो तशेंच हांव क्रिस्तांव म्हणटाना हांव मागलोलो जावन आसा म्हजें नांव सैमान क्रिस्त म्हळ्यार हांव क्रिस्त म्हळ्यार सैमान मागलोलो जेजून आपणाक पवित्र आत्म्या वरवीं मागणी मेळ्ळे वर कितें केलें जुवान ताका उदकाचें स्नान दिलें पवित्र आत्मा पारव्या रुपांत ताचेर आयलो ताणें कितें केलें ताका लागून अपोस्तलांच्या कृत्यांत 10 अध्याय 38 वेळ म्हणटा जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सक्तीन भरलो तो गेल्ल्या कडेन सगळें बरें करीत गेलो आनी देंवचाराच्या हाता खाला आसल्यार सगळ्यांक सुटका दिवन भोवलो पूण हांव क्रिस्तांव म्हणटा पूण म्हजे वयर मागणी आसल्यार हांव कितें करून बसलां हांव देंवचारांत सुटका दिता गे ह्या देंवचारा पळोवन धांवता आमच्या जिवितांत जाल्यार आमी देंवचारा पळोवन धांवता वय सर्ग आनी संवसार रचलेलो देव तातूंत सगळे रचले देव कितें करता मोगाचो देव गे रागाचो देव मोगाचो देव पूण आमी ताका देवाक आमी भियोंकूच भियना कित्याक सैतानाक खंयच्याच तरेची पदवी ना आमचे वर खंयच्याच तरेची पदवी ना पूण
पूण आमी सैतानाक भियेता कोणाच्या एकला आंगार आयला देंवचार आयला म्हळ्यार आमी थंय वचोंकूच वचना दुसऱ्या कडच्या म्हण येता कित्याक ते आमकां भेटो देंवचार आमचेर येता म्हणून पूण एक उडास दवरया सैतानाक आमचे वयर पदवी ना ताका लागून आमचे मागणी आसा हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड सैतानाक पातकाक पिडेक शिरापाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना वय जेजून सांगला आमकां तुमकां कसलोच तो अधिकार ना कित्याक आमी तो अधिकार आमी माळगोवन घेता सैतानाचो अधिकार आमी कित्याक माळगोवन घेता आमच्या तोंडान तोंडांची उतरां वय म्हाका तें बेन दिसता राती घोसोंक बेन दिसता कोण एका सैतान लागला ताका पळोवंक बेन दिसता कित्याक आमच्या उतरां वरवीं आमी आमच्या मतींत हाडून येता ताका लागून पयलीं चड गरजेचें जेजू खाकुलदार मोवाळ्याचो कालत्या काळजाचो तो कोणाकी निराकर्सिना तो सगळ्यांकी आपणावंक आशेता पूण आमी कितलीं कालती आसा ताका आपणावंक कोण ताका आपणायता गे तो सश्णीक जिवीत जोडटलो ताका आपणायनातल्यांक ना ताका लागून जुवांच्या वांजेलांत 14 अध्याय 6 वळ म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत म्हणटा वय जेजू शिवाय दुसरी वाट ना जेजू शिवाय दुसरें जिवीत ना जेजू शिवाय दुसरें सत ना ताका लागून जेजूच जावन आसा सत जेजूच जावन आसा देवाचो पूत आनी जेजूच जावन आसा आमच्या समेस्ताचो सोडवणदार ताका लागून आमी आमच्या काळजांत तावन जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोडवणदार म्हूण केरळा मानून काण घेता गे त्या दळा मात्र आमी एक नवी रचना जावंक पावता वय आमी क्रिस्तांव वय हांव क्रिस्तांव म्हणटा पूण आमची जिणी क्रिस्तांवा बरी आसा गे क्रिस्तांव म्हणटाना क्रिस्ता बरी आमी जियेता गे क्रिस्ता बरी जीवन असल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक कश्ट आमी आमचेरच काडून आतां सांगलें पळय तशेंच त्या बायलेन त्या त्या स्त्रियेन ताच्या दुवेक खाजा जाल्ल्या कडेन खाजा करूंक चिंतलें थंय कश्ट आयले तशेंच आमच्या घरांत म्हळ्यार आमच्या गांवांत एक कुटुंब आसा घोव बायलां आनी तांकां 6 जाणां भुरगीं घरची बायल मनीस शिकोवन येतली ती अनपड तिका बरो वाचूंक बरोवंक आनी कांय येनातलें पूण बारीक कश्टांनी ती जियेली 6 जाणां भुरगीं जालीं भुरग्यांक कितें केलें भुरग्यांक बरें शिकवण दिलें इल्लेशें तोट आसलें तांचें तोटांत मागीर ही भायर गेली भायर बरो पयसो मेळ्ळो म्हणून भुरग्यांक बरें शिकयलें सगळे भुरग्यांक 6 जाणां भुरग्यांक डिग्री मुसळ केल्या आनी सगळ्यांक काम मेळ्ळें बऱ्या तरान जालें तशेंच 5 जाणांचे 4 जाणां चेडवांचे आनी एका चेड्याचें काजर केलें आनी तांकांय जागो काडून दिवन तांकांय घरा बांदून दिवन सगळीं कामार आसात आनी एकलो पूत उरलो काजर जावंक ही भायर आसली भायर बरे पयशे मेळटाले भायर तां तिका सोडण्याक मन नासलें कित्याक दुसरें काजर करना तांकां घर बांदून तें करना हें करना पुरो पयशे खाली जाल्ले पयशे नासले आनी इल्ले वर्सां गळया मागीर येवया म्हणजे तूं नासली मागीर तांकां घर नासलें घर बांदया म्हणजे चिंतलें तशेंच तिणें भायर तावन आनी एकलो तो काजर जायतलो पुताक पयशे धाडले ताणें एक जागो काण गेलो घर बांदलें पुरा केलें कोणाचे पयशे आवयचे पयशे नांव जागो कोणाच्या नांवार काण गेलो पुतान ताच्या नांवार काण गेलो घर कोणाच्या नांवार बांदलें पुतान ताच्या नांवार घर बांदलें लास्टाक शेवटी कितें जालें तिणें म्हाका फोन केलो म्हणलें व्हडले कश्ट आयले म्हजेर व्हडले कश्ट आयले हांव काम सोडून आयलीं घरा रावया म्हणून बऱ्या तरान आसलें ती घरा रावन बऱ्या तरान आसलें पूण थोड्या तेंपानी कितें जालें कित्याक म्हळ्यार तिचे इल्ले पयशे आसले ते पयशे कितें चोर मिसयूज जाले ते इल्ले पयशे आसले पयशे मिसयूज जाले म्हणून सगळ्यांनी तिचो हात सोडलो हो पूत एकलो तिच्या वाटोक आसलो खाजऱ्यांतलो पूत खाजऱ्यांतल्या पुताक एक सैरीक पळयल्या उपरांत ते चेडूं घरा येतालें वेतालें तशें करता आसलें पूण तें चेड्यो इल्लें शिकोवन दितालें त्या पुताक त्या पुतान त्या चेडवाचें आयकलें आवय कितें दुसलो आवय कितलें बेजार जावन हांव घर सोडून येता हांव आश्रमांत वचून रावतां तशें करता अशें करता आनी चेडलो म्हाका फोन केलें हांवें म्हळें व्हडले कश्ट कोणाक कशें आयिल्ले मूळ सोदून काडलें कोणाची चूक कश्ट येवंक कारण करूंक तूंच ताका लागून आमी चिंतीचे आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यार कारण कितें मूळ जावन आसा हांवूच म्हज्या नांवार कांय ना हांव आयलें काम सोडून आयलीं आतां आसा कात्या बरीं गळटा पूण म्हजे कडेन कांय ना म्हज्या नांवार कांय ना आसा जागो आसा तोट आसा इल्लें तोट आसा घर आसा बरें घर आसा आनी रांदय पाणय कितें करतात पूण हिका त्या घरांत
मोल ना. ही शिकोवना, हिका वाचूंक बरोवंक येना, तिका उलोवंक इल्लें बरें येता, वाचूंक बरोवंक येना. इतल्या कश्टांनी तांकां भुरग्यांक वाडोवन खंयच्या प्रयोजनाक पावले, कश्ट कशे आयले. ताका लागून आमच्या जिवितांत ही कश्ट येताना आमी कितें करूंक आसा. आतां म्हाका सांबाळ आसा 10,000, म्हज्या खुशीच्या घरच्याच्या आसा सांबाळ 50,000. तो 1,00,000ची टीव्ही हाडटा, हांवें बसन ताणें हाडली म्हण हांवूय हाडटा एक टीव्ही 1,00,000ची. कितें जालें, पयशे कोण भरता, कशें जाता. तो 50,000, तो म्हयन्याक 10,000 दिवन तो तेच दिता. पूण म्हाका ते सांबाळ आसत 10,000 जाल्यार खंय तावन दिवचे, कश्ट खंय तावन आयले. आनी ह्या दिसांनी आमी पळोवंक पुरो जायतीं काजरां जातात, जायतीं फंक्शनां जातात, दुडू लाखांनी मोडटात. पूण तो दुडू खंय तावन येता. पोर एकलो भाव म्हणटालो म्हजे कडेन, ताच्या कोणाचे ताच्या सैऱ्यांचे काजर जाले, पुरा रीण काडून काजर केला. लागीं 12-12.5 लाख रीण. तें करून आमी काजर करूंक जाय गे. बारीक कश्ट ह्या दिसांनी. हांव ताका लागून हांव खंयच्या फंक्शनाक गेला, फंक्शनाक वचना, खंयच्या खाजराच्या फंक्शनाक वचना. म्हाका तें पळोवन पुरो जाता. कित्याक गरजे भायर कस. देवाचें उतर म्हणलेंच ना थंय, देवाचें उतर म्हणलेंच ना. आमी देवाचें उतरा भायर सगळें आयकचें पडटा. ताका लागून तसलें फंक्शन नाका म्हणून फंक्शन हेचेंच बंद केलां. थोडे म्हणटा, थोडे MC म्हणटालो, म्हाका पयलीं हांव तें चिंततालो दाकां रोस म्हणल्यार तो समृद्धीचो संकेत, समृद्धीचो संकेत म्हणून. म्हाका मागीर कळ्ळें, आनी तो खंयच्यान मुन्नरच्या पुस्तकांत म्हाका मेळ्ळें तें. दाकारो सांकारी सोरो लढायेची मार, ताका बुलता तो शाणो न्हय. वय आमी कितें करता, आमकां गोत्तू नासतना कशें खाना शहरान खाजराच्या माटवांत जेजून उदक आसलें तें दाकां सोरो केलो गे. वय आमच्या कोंकणी बायबलांत आसला प्रमाणे दाकां सोरो केलो म्हण आसा. दाकां सोरो न्ही, दाकां सोरो ओस केल्लो. कन्नडा बायबलांत पळया आनी इंग्लीश बायबलांत पळया. इंग्लीश बायबलांत आसा वायन आनी कन्नडा बायबलांत द्राक्ष रसा म्हण आसा. आमच्या कोंकणी बायबलांत प्रिंट मिस्टेक जावन दाकां सोरो केला. ताका लागून लोक म्हणटा वय जेजून सोरो केल्लो खाजराच्या माटवांत, आमकां सोरो पिवंक कोणें जेजून सांगलां ना, तें रॉंग. केरळा जे आमकां कितें नाका गे. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा म्हूण आमी मानून खाण गेल्यार कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 3रो अध्याय 16वी ओळ म्हणटा, तशेंच 6वा अध्याय 21वी ओळ म्हणटा, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तो देवाचो देव पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन रावचे जाल्यार आमी कितें निर्मळ आसाचे, आमी कितें निर्मळ आसाचे. आमच्या भितर कसलीच ल्हानसर वायट सकत आसलं. वायट सकत म्हणजे खंयची जावन गुडका जावं दी, या सोरो जावं दी, बेडी सिगरेट जावं दी, खंयचें आसल्यार आमकां ती संवय आसल्यार आमच्या भितर तो पवित्र आत्मा रावंक साध्य आसा गे. आसता तो पवित्र आत्मा खंय वचना, आमकां तो देवान धाडला, तो आमच्या भितर आसता. पूण आमचे तावन तो काम करूंक शकना. कित्याक केरळ आमी खंयच्यान आसता, आमी आमलांत, खंयच्या एका तूं आमलांत आसता. आमलांत आसतना आमच्या तोंडांत देवाची उतरां येवच्या बदलाक परटी उतरां येतात. परटी उतरां आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा खंयचेंच काम करिना. पवित्र आत्म्यान काम करीत जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे तें उतर आसता जें केरळा मात्र पवित्र आत्म्यान काम करचें. तशेंच आंज बोडी राखून आसतात. आमच्या तोंडांतल्यान म्हणजे देवाचें उतर आयकोंक, आमच्या तोंडांतल्यान देवाच्या उतरा भायर आयल्यार, आमच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरल्यार देवाच्या उतरा भायर ते देवसाराचें दूद काम करतात. पूण आमकां कळीत ना. आमी कितें करता, आमी वट्टारे बडबडटा. आमकां बडबडची संवय जाल्या, उठल्या बसल्याक आमी बडबडचें. पूण देवाचें उतरां खंय म्हण आयकोंक मेळटात गे. देवाचें उतरां आयकोंक मेळनात. खंय देवाचे मनीस वट्टक मेळटात गे, थंय मात्र देवाचें उतर आयकोंक मेळटा. ताका लागून हांव ह्या खंयच्या फंक्शनाक जावन ताका जावन हाका जावन वचना, थंय उलोवचें बेश्टें नाका जाल्लेंच. पूण खंय देवाचें, आमी आतां सकाळीं आयिल्लो, सकाळ आमचो फादर ऑस्टीन मेळ्ळो आनी ब्रदर ओलिवर तांच्या वट्ट म्हणून देवाचीं उतरां कितलीं डिस्कस केलीं वता. तें जाय आमचें जिवीत, तें जायजें. कित्याक जेजू मागलेलो वय आमी मागलेली, आमी मागले क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव मागलेलो. तशें हांव खंयचें काम करनासा, देवाचें काम करनासा गे, त्या संवसाराचें काम करनासा. आमकां कित्याक जेजून आपणाचें फाटला उदार म्हणून विचारून काडला. आमी क्रिस्तांव जाल्या जेजूक पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार धुवन स्नान दिवन पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो सगळें बरें करीत गेलो. खंयचेंच वायट करूना ताणें, खंयचेंच वायट करूना. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी मागलेली आसतना, आमी बावतीज मेळ्ळेली आसतना, आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळेलो आसतना आमी कितें करनासा, आमी कितें करनासा, बरें करनासा गी वायट करनासा.
थोड्यांक कोण स्वताचें जिवीत उतर खाण घेता गे ती इल्ली सतान सतात पूण आमी क्रिस्तांव वय क्रिस्ता बरी जियेता गे आतां क्रिस्ता बरी जियोवचें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें देवाचें उतर काय आसा देवाचें उतर आसा बायबलान तें कितें जावन आसा देवाचें उतर तें जावन आसा सत केरळ आमकां सत कडी जाता गे तें सत मात सुटका दिता कोणी सुटका दिवंक शकना ह्या संवसारांत कोणी सुटका दिवंक शकना आमी मागता जेजू म्हाका तें कर म्हाका हें कर न जेजू करना आमी बेश्टेन देवा कडेन जावन दी जेजू कडेन जावन दी पवित्र आत्म्या कडेन जावन दी आन बडयो कडेन जावन दी संता भक्ता कडेन मागचें बेश्टेन जावन आसा कित्याक सत आमकां कळीत जाय जे सत कळीत जाल्यार मात सुटका मेळटा जुवांच्या वांजेलांत 8 अध्याय 31 32 वड म्हणटा तुमी सत जाणा जाल्यार मात तुमकां सुटका मेळटा तुमकां स्वातंत्र्य मेळटा वय आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां 1947 इस्व्यांत आमकां इंडियाक स्वातंत्र्य मेळ्ळां पूण आमच्या इंडियाच्या लोकांक आमकां क्रिस्तांवांक सुटका मेळ्ळ्या गे स्वातंत्र्य मेळ्ळां गे स्वातंत्र्य मेळ्ळें जाल्यार आमकां देवाची उतरांची जाणवाय आसा जे देवाची उतरां आमच्या तोंडांत वळजे ताका लागून बुन्नेच्या पुस्तकांत 4 अध्याय 20 21 आनी 22 वड कितें म्हणटा 4 20 21 22 कितें म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दे म्हज्या सगळ्यांक कान दे ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका तुज्या काळजा भितर ती दवर तुज्या काळजा भितर ती दवर जांकां ती मेळटात तांकां तें जिवीत आनी तांच्या सगळे कुडीक ती भलायकी कोण भलायकी भलायकी देव दिता गे भलायकी देव दिता गे जेजू दिता कोण दिता भलायकी दिता ताचें उतर केदळ आमकां उतर कळीत जाता गे तें आमकां भलायकी आनी सगळ्या जिविताक ते भलायकी आनी आमच्या सगळ्या कितें जाय कितें सगळें आमकां मेळोवन दिता खंयचें देवाचें उतर पूण आमच्या जिवितांत आमकां कळीत आसचीं उतरां कितलीं आसात आमकां कळीत आसूंक बरो आमी कितलींय मागणी करता वय आमी जायतें जेवता कित्याक आमच्या पोटाच्या भुकेक आमच्या तोंडाच्या रुचीक जेवता आमी वय जेवता एक जेवलें जेवण काय येता देवलें जेवण पोटाक येता पोट कितें करता पोट जिरयता पोट जिरोवन कितें करता पोट जिरोवन आमच्या कुडीक भलायकी दिता सकत दिता पूण आत्मो आसा आत्म्याक आमी कितलें खाण दिता आत्म्याचें खाण कितें जावन आसा केलें म्हण दिल्लें आसा गे आमी आमच्या जिवितांत आत्म्याक आत्मो आसा म्हूण कळीत आसा गे ह्या आत्म्याचें खाण दिल्लें आसा गे आमी आमकां गतूच ना आत्म्याचें खाण जावन आसा मागणें गे मागणें न्ही आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर कशें आमी देवाचें उतर सड आनी सड खाता गे आत्मो कितें जाता आत्मो स्ट्रॉंग जाता आत्मो स्ट्रॉंग जाल्ल्या वरवीं आत्मो तें सगळें जिरोन खाण घेता आत्मो जिरोन खाण घेवन कितें उत्पन्न करता कशें कुडीक आमी जेवल्ल्या वेळार कूड सकत उत्पन्न करता गे तशेंच आत्म्याक आमी देवाचें उतर खाण गेल्ल्या वेळार आत्म्यान तें सकत उत्पन्न जाता ताका म्हणटा आमी सिक्स्थ सेन्स म्हळ्यार खंयचें सायंटिफिकल न्ही हें जावन आसा बायबला प्रकार कितें जावन आसा भावार्थ जावन आसा ताका लागून रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 10 अध्याय 17 वेळ म्हणटा देवाचें उतर आयकोन भावार्थ उत्पन्न जाता देवाच्या उतरांचो संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता ताका लागून आमी कितें करूंक जाय भावार्थ उत्पन्न करचें गे या बिरांत उत्पन्न करचें कारण आमकां देवाचें उतर आयकोन भावार्थ जाता गे आमी ह्या संवसाराचीं उतरां आयकोन तें आयकोन हें आयकोन आमच्या जिवितांत आमी कितें करता बेंग उत्पन्न करून खाण घेता वय कश्ट जायते म्हणचे आसात परत म्हाका गोतो ना ते IPL फायनल सावन म्हाका मॅचा सावन गोतो ना पळोवंक ना दुसऱ्या दीस पळयता ना इतली मेली तितली मेली कश्ट आयल्या लोकांचेर वय त्या घरच्यांचेर इकरा जाणां कोणा मेली कश्ट आयले वय त्या घरच्यांचेर पूण कश्ट कशें आयले कोणें वचून सांगलें घरा बसून पळय न्ही गे वय एका टायमार म्हाकाय भारी विशय आसलें 2020 IPL म्हणून म्हाकाय भारी विशय आसलें थोड्या वर्सां पयलें हांव ताचें खंयचें मॅच आसल्या वेळार म्हजें सगळें काम थोट्याचें काम ताचें काम हाचें काम सगळें पयलेंत करून सोडटालो आनी कितले दीस मॅच आसता गे त्या मॅचा परत TV मुखार बसून आसतालो आमगे टिवीनांतली भावाकार वचून पळोवची आसली हांवें पूण दुसरे दीस मॅच सगळें म्हजें काम जालां आनी दुसरे दीस वचून भावाकार बसोचें दुसरें कांय काम ना भावाकार वचून पळोवन मॅच बसोचें त्या दीस म्हाका रातीक देवाचें उतर आयकलें वय गी तूं इतले दीस तूं वत धाडटलो ताकाच गे मॅच पळोवंक तुज्या भितर म्हजें उतर हांवें घाल्लें आसा तें उतर तुंत दोन खाणीक बसलाय गे ह्या हेरांक दिवंक आसा गे एका मॅचा खातीर तुका कितें फायदो आसा कितें मॅच पळयल्यार
कितें म्हण फायदो आसा गे तुका जावन दी तुज्या घरच्यांक जावन दी या तुज्या कुटुंबाक जावन कितें फायदो आसा गे ना ताका लागून तूं इतलें वद्दाडताय पूण म्हजें उतर काण घे म्हजें उतर काण गेले वरवीं तुज्या जिवितांत अलौकीक पण कितें कितें घडून येता गे तें मागीर पळय तूं म्हणालो वय त्या दिसा निर्णय केलो दुसरे मॅच जालें 5 मिनटां सयत बसून हांवें मॅच पळोवना त्या दिसतान मॅच पळोवची बंद केलें ताच्या उपरांत म्हज्या घरांत टीव्ही हाडूंक ना आतां म्हज्या घरांत टीव्ही ना कित्याक हें जावन आसा हें खरें भक्तीपण ताका लागून आमी कितें तोंडान उसारता गे म्हजी संवय तित्त कितें तोंडान उसारता गे त्या प्रमाणे हांव चलतां आमी तोंडान जें उरसाचें दुसऱ्या चलचें तें दुसरें जाल्यार आमी आमकांच फटयता तशें फटोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरान बरोवन गेल्लें आसा म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सगळ्यांक खाण दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका तुज्या काळजा भितर ती दवर जांकां ती मेळटात तांकां तें जिवीत तांच्या सगळ्या कुडीक ती भलायकी कित्याक आमी मानून काडिंग आसा आमच्या काळजा भितर कित्याक दवरून काडिंग आसा कशी ती आमच्या काळजा भितर दवरून काडिंग जाता देवाची उतरां वय कशी काडिंग जातात आमी इस्कॉलान शिकतना आमकां टिचरां म्हणटाली हे आमचे मास्टर म्हणटाले ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿ ಈ ಪದ್ಯ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಬಾಯಿಪಾಠ गेल्यार आमकां उडासांत उरता ताका लागून आमी कितें करता बायपाठ करतले पूण आतां देवाची उतरां आमकां कितलीं बायपाठ आसात ताकाच लागून आमोस प्रवादी ग्रंथांत 8वा अध्याय 11 वळी म्हणटा देव म्हणटा येतले दीस हांव संवसाराचें दुकोळ धाडटलो कसलो दुकोळ एलियाच्या काळार तो आयिल्लो तसलो दुकोळ न्ही पावस येतलो दुकोळ न्ही खावंक जेवणातलो दुकोळ न्ही उदकाचो दुकोळ न्ही देवाच्या उतरां आयकोनचो दुकोळ खंयचो दुकोळ खंयचे बरगाल देवाचें उतरां आयकोनचो ताकाच लागून आतां देवाचीं उतरां कितलीं आयकोंक मेळटात गे ती आयकया तुमच्या काळजा भितर ही दोन काण घेया बेश्टे काळजा भितर दोन काण गेल्यार प्रयोजन जायना ती आमच्या तोंडांतल्यान आमी उसारूंक आसा त्या वेळा मात कित्याक काळजान फात येवन तोंडान उसारल्या वरवीं मात्र आमकां नवें जिवीत प्राप्त जाता ताका लागून आमच्या जेजूक आमी आमचो स्वामी देव म्हूण आमी काळजांतल्यान मानून काडूंक घेवंक आसा त्या वेळा मात आमच्या जिवितांत बरोवन येवंक साध्य आसा ताका लागून आमी सोदून काडचें आमच्या जिवितांत कितेंय वायट घडलें जाल्यार हें वायट घडोवंक कारण कितें आमच्या जिवितांत वायट घडोवंक कारण जायतीं आसात पूण कारण आमी सोदून काडचें कित्याक अशें जालें आमच्या जिवितांत कोण एकलो सोरो पियेता ताचें जिवीत पाड जालें सोरो सोडिचें आनी एकल्या जिवितांत खंयचो वायट संवय आसल्यो तो वायट पावपाचो संवय जालो ताणें कितें करचें ती वायट संवय सोडिचें आनी खंयच्याक खेळोंक खंयचें इस्पीट तें खेळटात तांचो लॉस जालो तांचे कश्ट आयले तें सोडिचें पूण सोडूंक कोणी तयार ना कश्ट आयले म्हणटात कश्टांत तावन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार आमकां कश्ट आयल्यार तो देव निवारता म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आसल्यार ताका लागून आमी रायांच्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्याय 1 वळी गेल्यार थंय एका हाची बायल म्हणटा कोणाची बायल एका प्रवाद्याची एलिया प्रवादी थंय येता एक बायल मनीस आनी ती म्हणटा तुजो प्रवादी म्हळ्यार तुजो इश्ट प्रवादी मेला आतां ताणें रीण काडून गेले सगळे मनीस म्हाका येवन दोसतात तो देव बिरांतीचो मनीस देव बिरांतीचो तो मनीस आसलो जाल्यार तो कसो रिणान पडटा आसलो कसो पडटा आसलो त्या एलिशा ताका कितें म्हणटा एलिशा कांय म्हणना ताका कित्याक म्हणटा एलिशा कांय म्हणना तो मागीर सांगता सगळीं आयदनां तूं हाड तुज्या घरान कितलीं आयदनां हाड आनी शेजाऱ्याचें आयदन हाड तांदूळ तुज्या कडेन आसलें इल्लें तेल वत आनी सगळीं तेल फुल्ल कितलीं आयदनां तेलां भरता पूण हें कांय सांगना एलिशा कांय म्हणना ताका ती येवन म्हणटा म्हजो पती तुजो सेवक मेला तो देवपुरांतीचो मनीस आतां ताणें रीण काडून गेल्लें आसा ताचे कडची रीण काडून गेल्या ते परत घरांत आयल्यात आनी म्हज्या पुताक व्हरून व्हरता म्हणटात पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा गे म्हळ्यार किर्तन 112:1 म्हणटा जो मनीस सर्वेस्पराक भियोवन चलता ताचे आदेश संतोशान पळटा तो बागी ताची संतत पृथ्वीर बलिश्ट जातली प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचे देव आशिर्वाद घालता म्हूण देवान सांगला पूण हो प्रामाणीक जाल्लो जाल्यार देव नितीवंत देवाचे भिरांतीन चल्लो जाल्यार नितीवंत मनीस जाल्लो जाल्यार देवाच्या भिरांतीन तो चल्लो जाल्यार
ताचेर कश्टांक साध्य आसले गे ना तो पडकेरो जावन आसलो तो प्रवादी जावन सांग पुरो तूं पूण पडकेरो जावन आसलो तशेंच आनी एक उतर म्हणटा किर्तन 128 128:1 म्हणटा जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी ताच्या हातांच्या वावराचें फळ ताका खावंक मेळटलें सुख संतोष तो बगूंक पावतलो पळय सर्वेस्पराक भियेतल्यांच ताचे दूत वेडो घालतात आनी कितें करतात आमकां जाय जाल्यार सगळे आमच्या जिविताक हाण दितात पूण आमच्या जिवितांत आमच्या कडेन देवाचें उतर आसा गे देवाचें उतर आसल्यार मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक साध्य आसा आतां त्या स्त्रियेन कितें केलें एका स्त्रियेन आपल्या दिवे कडेन दुसऱ्यापणाक खाजर करूंक चिंतलें थंय ताका जालें आनी दुसऱ्या स्त्रियेन सगळे आपले सगळे पुताच्या नांवार केलें पुतान ताच्या नांवार कणखाण गेलें ही कश्टान पडली तशेंच आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात पूण ते कश्ट खंय जावन येतात ते सोदूंक काडचे आमी आतां खंयची आस्त वांटे जाता आसतना कितें करतात आतां पूत बरें हुशार जाल्यात कितें करतात पूत तांकां वाटे कणखाण येतात आवय बापायक कांय दिनात मागीर सत्या प्रमाणे आमगे रावया तुमगे रावया म्हणटात मागीर तांकां कोट मारून भायर घालतात पूण हांवें खंय गेल्यार हांव सुमाधरणा कडेन वांटे करूंक म्हळ्यार अशें गेला हांव कितें करता पयलें तांकां आवय बापायक पयलें एक वांटो काडून दवरया त्या वांट्याच्या आशेक लागून तरी ती तांकां बरें करून पळयतलें तशें जायचे आमचें जिवीत आमी कितें करता आमच्या संवसारीक जिवितांत आमकां कांय व्हरूंक मेळनातल्यार आमी पुंजावन दवरता पूण आमकां खावंक मेळटा गे वय आमी पुंजावन दवरले आमची भुरगीं बाळां खावन कितें करतात ती फाट जातात वय आमी अशें व्हडल उलयता तेंच आमी भुरग्यांक आमच्या खंयचें शिकयता आमच्या भुरग्यांक आमी हायफाय शिकयता सादारण जिवीत आमी शिकयना कित्याक आमकां मेळोवन आमच्या भुरग्यांक तरी मेळोवन दी वय आमच्या भुरग्यांक मेळोवन दी खंयचें मेळोवन दी आमी आतां आमी सादेपणान वाडल्ल्या आमी 10 जाणां भुरगीं आमी सादेपणान वाडल्ल्या आमकां गोत आसा आमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाता आसलें आमच्या सगळें आमकां देवान जोड दिल्लें आसा ह्या काळार पूण आमकां भुरग्यांक ह्या आमचें जिवीत आमी बरें करून काण घेत आसलें पूण आमी आमचें पयलींचें जिवीत कशें आसलें गे तो विसरोंक ना आमी तें विसरोंक ना आनी त्याचो आमकां उडास आसा त्या प्रमाणे आमी जिवेता आमचेच प्रमाणे आमी ल्हान आसतना कशीं वाडल्या गे तशेंच जायतो लोक आसा तांकां आमी पयलें देवाचें उतर दिवन आमच्या हातान कितली कुमक जाता गे ती दिवंक आमी शकता केरळा आमी तें करता गे त्या वेळार देवाच्या राज्याक आमी खंयचें करूंक शकता देवाचें राज खंयच्यान हाडटा बरो आसा आमी म्हणटा देवाचें राज खावच्या जेवच्यान तांच्यो पार्टी करच्यान तें करच्यान हें करच्यान पूण ना देवाचें राज आमच्या मदेंत आसा तें देवाचें उतरां उलयल्ल्या वरवीं एकामेका माया मोगान आसल्यार मात तें उतर आमच्या थंय सिद्ध जाता ताका लागून आमी चड करून आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक दुसरोचें न्ही देव कश्ट धाडिना तशेंच आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी देवान कित्याक ही पिडा धाडली म्हणचे न्ही देव पिडा धाडिना देवान पिडा धाडली जाल्यार जेजून ताच्या गायांनी आमकां कशें गूण करचें पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 वळ म्हणटा ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या आमी फातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवचे खातीर वय आमी फातकाक मरचे कित्याक आमच्या हेब्रांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 12 वळ म्हणटा सोर काळांच्या फातकां खातीर जेजू एकच पटी मेलो परतून मरना तो आमी कितें करता आमच्या जिवितांत आमकां जाय जाल्ल्या बरी चलता आनी जेजू तूं परतून ये परतून आमच्या खातीर तूं रगत वरय परतून तूं कुसार मर आनी तुका जाल्ल्या गाया वरवीं आमकां गूण कर म्हणून परतून आपयता वय आतां खरें जालो वय खरें जालो निमाणो शुक्रार आयलो इस्टार जालो आनी परतून आतां कितें करना सांग आनी एका वस्ता राखता परतून जेजू कुस्तार खेळावंक तशें न्ही हें जाल्लें घडीत जेजूच्या जिवितांत 1900 कितलें 900 वर्सां पयलें जाल्लें घडीत कुर्सार जेजू येवन जालें वय 2025 वर्सां जालें वय जेजू कुर्सार मरून कितलें जालें 1900 आनी 2 वर्सां जावन सांग पुरो ताका 33 वर्सां ह्या संवसारांत 33 वर्सां उपरांत कुस्तार मेल्लो ते आमी जाणा जावचे कित्याक कुस्तार मेलो आमी जेजूचे विश्वास सोडटा आमी पुरा काणगेन बसता पोरना चल्लां अशें जालें पोरना चल्लां तशें जालें जेजू आमकां गूण करतलो देव आमकां गूण करतलो आमकां सुख संपत्ती दितलो तें करतलो हें करतलो पूण जेजू आयलो कित्याक
आमी व्हडलो तेंचे डिस्कस करतला जेजू कित्याक आयिल्लो जेजू विशयान आमकां खंय आयकोंक मेळटा जेजू आयलो कुर्सार मेलो जेजू निकाय पिलो पुन्हा जिवन जालो स्वर्गाक सोडून गेलो मोग जालें काय ना पूण जेजून आमकां कितें जोड दिलां आमी कोलोसेकाराक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 14 ओळ पळोवन गेल्यार कितें आसा तें कितें आसा कायदे आसरी आमच्या विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र पुसून काडले खंयच्यान पुसून काडले वस्त्रांत गे या पेपरांत गे या खंयच्यान आपल्या रक्तान पुसून काडले ते खती उरून म्हणून कितें केलें कुसार केलावन ते नाश केले ते आमी जाणा जायचे आमी आतां अपराधी न्ही आमी फातकी न्ही आमी आमकां जेजून नितीवानपण आपल्या बापाचें नितीवानपण आमकां जोड दिलां बापा जशी ताका लागून आमी आतां पयले गुलाम आदवान देवाचीं भुरगीं जावन आसलीं ताणें देवाक बी अविधेयपण दाखयले वेळार ती देवाचीं भुरगीं न्ही सैतानाची भुरगीं जावन ती सैतानाची गुलाम जालीं ती तशेंच आतां आमी कोण जावन आसा वय आदवानी येवन केल्ल्या फातकाक लागून तांकां भायर घाल्लें वय तांची फातकां बरोवन आसली वय पूण जेजू कित्याक आयिल्लो ती फातकां धुवन काडल्यांत गे सैतानाच्या गुलामपणांतून आमकां सुटका दिल्या गे तर जेजू कित्याक आयिल्लो आमकां मानून काडून कसला जाता आमी आणकी म्हणटा हांव पातकी ताका लागून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 ओळ कितें म्हणटा आमी फातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुसायल्ल्या आपल्या कुडींत जेजून आपली आमची फातकां ववयली आमची सगळीं फातकां आमचे शिराप आमचे पिडा आमचे आकांत बेजाराय खंत कश्ट पुरो सगळे ताणें कुसार ववयली ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या ताका बेश्टे मारून ताका बेश्टे गांठो मुकोट दवरून ताका बेश्टे जर्मन मारून आनी खंयचे कुसार ताका 3 किल्ल्यान उंकळवना ताका कित्याक ताच्या गाया वरवीं ताच्या कुर्सातान आमकां सगळें बरेंपण जोड दिलां डिवायन एक्सचेंज बिटवीन क्रॉस एंड अस म्हळ्यार दैवीक बदलावण कुस्ताता मध्ये आनी आमच्या मध्ये ती दैवीक बदलावण जाल्ली खंयची बदलावण जेजूच्या जिवितांत कांयच उणें नासलें 33 वर्सांच्या जिवितांत जेजूच्या जिवितांत कांयच उणें नासलें पूण आमचे खातीर सगळें आमचें खोटेंपण आमचें मेळेपण आमची पिडा आमचे शिराप सगळें ताचेर काण घेवन तो फातक जालो तो शिराप पडलेलो जालो आनी तो म्हळ्यार पिडेस जाल्ल्या बरें जालो आनी ताच्या सगळ्या बऱ्यापणा वरवीं आमकां बरेंपण जोड दिलें ताणें सगळें खुशयेन काण गेलें रागान काण घेवना या बेजारेन काण घेवना या कश्ट दूख बघून काण घेवना ताणें खुशयेन आपणें सगळें काण गेलें कित्याक ताची दिश्ट आसली आमच्या वयर कित्याक बापान दिल्लें ताका काम संपूर्ण करूंक आसलें जेजू आयिल्लो सो ताचें काम संपूर्ण करूंक आमकां पातकांतां सुटका दिवंक कशें भुमी वैकुंठांत आदवानी येवेन अविधेयपणान देवाची महिमा जोड होगडावन काण गेल्ली गे ती परतून जोड काण घेवन जोड दिवंक जेजू आयिल्लो ती जोड दिल्या गिना आमकां कन्फ्यूज आमकां ती शिराप कशें उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या अध्यायात फातक नाचलें गे पहिल्या अध्यायात दुसऱ्या अध्यायात उत्पत्तीच्या फातक नाचलें दुसऱ्या अध्याया उपरांत तिसऱ्या अध्यायात फातक आयलें ताका लागून आमकां चड गरजेचें आतां आमी कशीं आसाव जेजून आमच्या फातकां धुवन काडल्यांत गे आमचे सिराप धुवन काडल्यात गे तर जेजू आयलो कित्याक आयलो जेजून सगळें केलां तरी आमी म्हणटा हांव फातकी म्हाका बोगसी म्हजी काकूट कर म्हजी फातकां बोगसी एफेसकारा बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 7 ओळ म्हणटा क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या फातकांच्या बोगसाणें आमकां मेळ्ळां आमकां सोडवण लाभल्या रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 2 वळी म्हणटा आमकां फातकाच्या पानपासांतली निवारल्यांत पूण आमी म्हणटा फातकी वय आमी फातकी म्हणटा फातकी आमच्या लोणार आसता ते फातकी आमी फातकी वय आमी फातकी म्हणच्या बदलाक म्हाका बक्षी जेजू म्हण येत न्ही गे खंयची सुखी करता मनशे सैम सुखी करता मनशा सैमांत आमी सुखी करता वो आमी बक्षी म्हण येत न्ही गे हांव फातकी म्हणचे कशें हांव फातकाक मरून पयतपणा जिवनच्या खातीर जेजू कुस्तार मेरलो न्ही गे
आम्ही काही मानून खाण घेता कितें आमच्या खातीर मेल्लो म्हणून आमी मानून खाण घेता गे आमी परतून चिंतांचेर कुस्तार परतून मारूंक परतून ये जेजो म्हाका बचाव कर तुजें अमल जगत आमचे शेणाई कोण जेजू येता परतून शेणांक जेजून दिल्लें आसा ताका लागून आमीचे शेणां खाण घेवचें आमी म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या बासणाचेर पातयन तुजें भोव पवित्र अमल जगत कुस्तांत कुडीतां कडवडतां मेंदांतां देवलें तें जिवें जिवें भोव पवित्र अमल जगत म्हजेर आनी म्हज्या सगळ्यांचेर म्हज्या कुटुंबाचेर आमचे म्हण आसता सर्वांचेर केंसांचेर तुजी येता पांयाचे नाक्षे परां शेणान खाण घेता जेजू शेणांक घेना आमी ते शेणान खाण घेवचें शेणान खाण घेता आनी संपूर्ण सुरक्षा आनी सुटका मेळ्ळी म्हूण मानून खाण घेता कोण जेजून मानून खाण घेवची न्ही हांवें मानून खाण घेवचें ताणें रगत वरयलें ताच्या रगता वरवीं आमची फातकां धुवन काडल्यांत ताच्या गाये आमकां गूण केल्या वय आमी कश्ट 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 म्हण आसल्यार आमी तातूंत पडून आसता जेजून कितें जोड दिलां गे आमकां ना जेजू आपयता वय कश्ट येतात वय कश्ट म्हणजे पयलें ताका किर्तन म्हणटा 119 1967 म्हणटा म्हजेर कश्ट येवच्या आदी हांव वांकडी वाट धरून आसलो वय कश्ट येताना हांव वांकडी वाट पळय कश्ट येवच्या पयलीं वांकडी वाट धरून आसलो वय पूण आतां हांव तुजें उतर पाळटां वय देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें हांवें पयलें कितें वायट संवय आसलो सगळ्यांक आसता ती म्हाकाय आसली हांव म्हळ्यार मागणी म्हणच्या पयलीं सोरान सोडलो पूण केरळा हांव वांकड्या देवाचें उतर फाळटालो गे म्हजेर कश्ट येवच्या आदी हांव चुकोन पडलो वांकड्या वाटेन येतालो वांकडी वाट धरून आसलो पूण आतां हांव कितें केलें तुजें उतर पाळटां तुजें उतर म्हाका मेळ्ळां पातकाची ताळणी आयलो कितें म्हाका बक्षी जेजो हांव पातकी न्ही तूं पातकी पातकी म्हणटाना सैतान कितें करता वय तुका आपोवन व्हरता थंय हेमकोंडाक पातकी पातकी म्हणून तूं मरता आमी कितें करता सैतान ये तूं पातकी पातकी म्हणटालो न्ही गे ये म्हजे सांगाता हांव तुका व्हरता ताका लागून चड गरजेचें आमकां देवाचें उतर कितें सांगता वय जेजू आमकां आनी पयलीं नियम आसली खंयच्या पन्नासलान आमकां नियम आसले नियमां कितले आसले म्हूण करता गे कोणाक वतना आदू हाती मोर नियम आसली ताच्या सोडीत आसली ती कोणा कोणी पाळूंक जाल्ली गे पाळूंक जावना ती पूण आतां आमकां 2 उपाय दिल्यात एक देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर म्हूण पूण आमकां तें करूंक जाता गे ताका नियम कोणाकय पाळूंक जावनातले ताका लागून जेजू क्रिस्त आपोट भांगार जावन आयिल्लो आपोट भांगार जावन आयिल्लो सगळीं नियमां ताणें पाळ्ळीं सगळे तरेचे शिराप ताणें ताचेर वयले कुस्ताचे मर कुरीस म्हळ्यार तो शिराप कुस्तार मारले ताकाच आमच्या शिरापाक लागून ताका कुस्तार मारले नियमां पाळनातलो मनीस कितें शिराप पडलो जाल्लो नियमां पाळल्यार आशिर्वाद पाळनातल्यार शिराप ताका लागून संवसाराच्या खंयच्याय लोकांक जेजू क्रिस्तांच्या पयले नियमां पाळूंक जावनातली ताका लागून सगळे मनशाकडून शिरापा घाल आसलें केरळा जेजून कुर्साचें मरण मेलो गे कुरीस म्हळ्यार शिराप पडलेल्या मनशाक मात कुस्तार मारचो आसलो जेजू कित्याक कुस्तार मारलो गे म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुळाचे शिराप जेजून ताचेर खाण घेवन तो कुस्तार मेलो आमकां शिरापांतान सुटका दिल्या गलातिकारा बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय 13 वळ म्हणटा आमचे पासो शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियम शास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्या पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा लांकडार म्हणजे कुस्तार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जेजू कुस्तार मेलो आमकां शिरापांतान सुटका दिली जेजूच्या कुडीर गायी जाले आनी आमकां तातूंत गूण केले तो ताणें रगत वरयले त्या रगता वरवीं आमचे फातकां ताणें धुवन काडले पूण आमी आनकी म्हणटा हांव पिडेस्त हांव पातकी हांव शिराप पडलेलो ताका लागून तशेंच आमचे जायते जाण भाव येतात घरांत ह्या घरांत शिराप आसा हें घर सोडिचें शिराप काडची जाल्यार तितले पयशे जायचे शिराप काडचे जाल्यार इतले पयशे जायचे हें करिचे अन्न संतर्पणे काही आनी काले करचे काही ते पुरा करूंक सांगतात आमी करता पूण खेळ आमकां देवाचें उतर सत शिकयता गे तें सत शिकल्या उपरांत आमी तांकां मान दांडवयत कोण म्हण मान दाडयतात गे ना ताणें सांगलें सत म्हूण पात येतात ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी कश्ट जाता आमी ते कश्ट आनी काण घेता कोणाक आपयता कितें सोड उणें जालें कोणाक एकल्या ब्रदराक आपयता तो म्हणटा ह्या घरांत शिराप आसा आमी मानून खाण घेता शिराप काडूंक इतले पयशे आहात वय रीण कर तांकां दितात पूण आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर मानून खाण गेल्यार देवाची उतराची समजणी आमकां आसल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलो नासल्यार आमच्या जिवितांत कसलेंच उणें जावंक साध्य ना ताका लागून म्हजेर कश्ट येवच्या आदी हांव वांकडी वाट धरून आसलो पूण आतां हांव तुजें उतर फाळटां
कित्याक वांकडी वाट धरून असलो कश्ट आयले म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें आतां हांव देवाचें उतर पाळटा. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी भाग्यवान जावन नासले आमी भाग्यवान न्ही भाग्यवान जावन आसले न्ही आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले म्हणलें न्ही. इल्लें देवासपणां आसलें वय पूण देवाच्या उतरांचे सत गोतून आसलें. केरळा आमच्या जिवितांत जायत म्हूण पडलें गे आमच्या धाकट्या चरक्याचे प्रॉब्लम आयले गे त्या वेळा आमी ह्या उतरांक मला जायते रेत्रे गेले हांव खंयचेय समज जावना. कित्याक आमकां सगळें मागणें करून धाडटलें दिसतना आमच्या तोंडान तर म्हणूंक आमकां उतरां दिनातलें देवाचें उतर. तशेंच एका टायमार आमचो एकलो ब्रदर आयलो कोडयाळ ऋषिवानांत ताणें आमकां ती 30 उतरां दिलीं. ती 30 उतरां खावन म्हणून हेरांक शिकोवन आमच्या जिवितांत ती बळवंत जाल्या आनी हेरांकय बळवंत करीत भोंवत आसा. ताका लागून देवाक जावं अर्गां स्तुती महिमा. कित्याक आमच्या जिवितांत कशें बरेंपण मेळ्ळां गे आमी स्वार्थी जावन उरना. आमी स्वार्थी जावन उरच्या बदलाक आमी कितें करता आमी निस्वार्थीपणान हेरांच्या गरजांक पावोवंक जाय पावता आसा. ताका लागून आमचें जिवीत आमी एक देवाचें दान म्हूण लेखलां. वय देवाचें दान म्हळ्यार देवान आमकां ह्या संवसाराक फुकटपणी हाडलां. देवान आमकां सगळें दिलां म्हळ्यार फुकटान दिलां फ्री जावन दिलां सगळें. आपल्या पुताक सत देवान धाडलो. ध्रुवांच्या वादलान 30 अध्याय 16 वेळ म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. पूण जेजून कितें केलें देवान बापान ताच्या पुता एकल्याच पुताक ओपून दिलो वय. पूण जेजून ताच्या पुतान कितें केलें ह्या संवसारांत येवन खंयचें म्हणजे वायट केलें तुमच्या दोळ्यांक दिसता गे आमच्या दोळ्यांक दिसता गे ना. सगळें बरें करीत भोवलो पिड्या शिड्यांक असल्यांक गूण करीत देंवचाराच्या बांदपणां असल्यांक तांचो सुटका दिवंक कोण शिरापाकाला सागे आनी कोण खंयच्या बांदपणां सागे तांकां समेस्ता सुटका दिवन भोवलो. ताका लागून म्हजें उतर कोण सत म्हणटा गे म्हज्या उतरा प्रमाणे कोण चलता गे तो म्हज्या की चड कार्य करूंक शकतलो. जायत गे आमच्यान जाता गे आमच्यान जायना तें पयलीं जातालें आतां जायना. कित्याक जायना आतांय जाता. कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता गे ताका मार्काच्या वाजेलांत 11 अध्याय 23 वळ म्हणटा. मार्क चॅप्टर 11:23 म्हणटा देवाचेर बोवाड दवरा या देवा बरींच बोवाड दवरा. कितें जाता देवा बरींच बोवाड दवरल्यार तुमच्या भितर सासवाच्या काणयेंतलो बोट आसल्यार तुमी ह्या दोंगराक हांगातान उठोन वचोन दर्यान पड म्हळ्यार तो तुमचें उतर आयकता. तशेंच आमच्या जिवितांत आसले फागोर दोंगर गुढे आनी कितें पर्वत भायर घालूंक आमच्यान साध्य आसा गे देवजून आमकां पदवी दिल्या गे. सत म्हणटल्याक पदवी दिल्ली आसा. मार्काच्या वांजेलांत 16 अध्यायान 16 वळ म्हणटा कितें सत म्हणटल्याक असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवचार सोडयतले नो ह्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरूंक शकतले वीक बियर तांकां बाजाक जावचें ना पिड्यास्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. म्हाका जें म्हणना पिड्यास्तांचेर हात दवरल्या पुरो. कित्याक आमचे भितर कोण आसा आमचे भितर जेजू आसतना कोणाचो घरा बरल्या बत्तान पयलो 27 असो म्हणटा तुमच्या भितर असलो क्रिस्तस आमच्या भितर असलो क्रिस्तस आमच्या महिमेचो मुकुट. आमच्या भितर आसा क्रिस्त आमच्या भितर आसा पवित्र आत्मा. केतळा आमी तांच्या मरिफात उलयता गे. तांच्या मरिफात देवाचें खरें उतर देवाचें सताचें उतर आमी उलयता गे. तांच्या मरिफात आमचें सताचें उलोवचें न्ही हे संवसाराचें उतर जावन आसा सत न्ही. तांचो मिक्स जावन आसता फटी सगळे मिक्स जावन आसतात. देवाचें उतर जावन आसा आपूट सत. त्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमच्या जिवितांत 100% बरेंपण येवंक साध्य आसा. कित्याक देवाचें उतर फट न्ही देव फटकिरो न्ही. देव कितें सांगता गे तें कर्ण सुद्दां दाखयता. देवाच्या उतरान कितें बसयलां गे तें सगळें पूर्ण जाल्ल्यांचो सिद्ध. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण जोड काणकी जाल्यार आमी कोणा फाटल्यान हेच्या बदलाक ह्या देवाच्या उतरा फाटल्यान गेल्यार कितें जाता आमकां शिकयलें ना वय. पूण आतां शिकोवचें आसात न्ही गे. देवाचीं उतरां तुमी कान घेयात देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी तुमचें काम करया. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी तुमचें बिझनेस स्टार्ट करया. म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे सगळें तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक सुरू करया. कित्याक जायना
100% जाता. सुरू करया तुम्ही लुकाचो वंजेल 4:18 सुरू करया. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. खंयच्यांक सुटका बंदीर आसला मुक्ती प्रगट करूंक ताणें म्हाका सुटका दिल्या, अभिषेक केला. आमकां अभिषेक केला वय, बाप्तीज मेळ्ळा वय, क्रीज मेळ्ळा वय, कुंभार कुमसा सगळें जालां वय. पूण आमी तातूंत आसल्या कोणान ताणकी आसा. तातूंत हांव भायर येवंक आमकां नाका. तातूंत हांव भायर येयचें जाल्यार आमी कितें करचें? आमी स्वताची उतरां खाण घेवचें. स्वताची उतरां आमी खंयच्या मागण्या घेता आमी. पूण कितें बरेंपण जाल्लें आसा गे? खंयच्या पिड्यांत येता आमी. खंयच्या मागण्या घेता. तांणी मांड्या दोन हात मांड्या दोन हात मागणे करतात, पिड्या गुण जाता. आनी थोड्या दिसांनी ती पिडा परतून येता. पूण आमी कितें करता? आमी तशें मांड्यार हात दवरच्या बदलाक आमी देवाचें उतर दिता. पेद्रीच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 म्हणटा. ह्या इस्रायल प्रवादी ग्रंथाच्या 53:5 म्हणटा, म्हज्या गयावरीन तुमी गुण जाल्यात, जरीच्या गयारीन तुमी गुण जाल्यात, जरीच्या गयारीन आमी गुण जाल्या. तशें जावन गुण जाल्या म्हणटाना आमी कितें करता? आमकां खंय दूख आसली गे, खंय पिडा आसली गे, तें आपूण पळयता. या टेस्ट करूंक येता. ते न्ही, पयलीं तुमी सत माना, मागीर तुमकां मेळटा. मार्काचो वंजेल 11:24 म्हणटा, जें कितें तुमी मागण्यान मागतात तें मेळ्ळां म्हूण पयलें सत माना. म्हाका फाय दुख, जे जगान म्हाका फाय गुण केला तुमकां अर्गां दिता. वय तुमी सत मान, तुजो फाय गुण जाला म्हूण सत मान, दूख आसा पुरो सत मान. आनी जे तुज्या गायनी म्हाका गुण केला तुमकां अर्गां दिता म्हणत राव. तुका गुण जायनातला मागीर सांग. हांव पयलीं हांगा जायिल्ले पडी आयिल्लां आनी चॅलेंज घाल्लें आसा. हें तुमच्या जिवितांत घडनातल्यार म्हाका वणांनी मारया म्हूण. तेंच सांगता, देवाच्या उतराक आसा पदवी, देवाचें उतर जावन आसा सत, देवाचें उतर जावन आसा देवूस जेजू क्रिस्तस. कित्याक जोच्या वजिलांत पयलो अध्याय पयली वळ म्हणटा, वेळा काळा बरोबर शब्द आसलो, शब्द देवाचो वेळ आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. तशें 14 वळींत म्हणटा, आनी शब्द मनीस जालो, कोण तो जेजूस, आनी आमचे मदें जियेलो. ताका लागून आमी जाणा जावंक जाय, पयले आमी पन्नासल्ल्यांत नियमाकाल आसल्यावन आतां आमकां आमी फावो नातल्यार जेजून आमकां ताचें नित्यवनपण, ताचे सकत, ताचो मोग आमच्या काळजांत दाराळ वतला. आमकां कृपा लाभयल्ली आसा. आमी त्या कृपे प्रमाणे चल्ल्यार आमच्या जिवितांत कांयच उणें आसचें ना. कृपा जोड आमी कृपे आमी समजाचें, आमी भावार्थ दवरचे देवाचेर. जेजून संवसारांत आसतना जायते जाणांक पिड्यान ताण गुण केलें. जेजून हांवें तुका गुण केलें म्हणलें गे, या तुवें तितलें मागणें केलें म्हणलें गे. ना, तुजो भावार्था वरवीं तुवें म्हजेर भावार्थ दवरलय. वय म्हाका गुण करची पदवी आसा म्हूण तुवें चिंतलय. वय तुका सकत आसा म्हाका सकत आसा म्हणून गुण करूंक तुवें चिंतलय. त्या भावार्था लागून तूं गुण जाली. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी भावार्थ कितें म्हूण सत मानिचें आनी भावार्था प्रमाणे त्या प्रमाणे कार्य करचें. हेब्रावांक बरयल्या पत्रांत 11 अध्याय पयली वळ म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून. आमी बरवचोन आसावन त्या संगती स्वतार आनी आमकां दिसनान त्या वस्तू वयर आमकां आसा ती खात्री. बरवसो न्ही, बरवसो आमकां कितें करता? मेळ्ळ्यार मेळ्ळें, ना जाल्यार ना म्हणून तशें आसता. भावार्थ म्हळ्यार मेळ्ळें. कितें बरवसो नासता आमगे. बरवसो म्हळ्यार कितें? आमकां मेळटलें. भावार्थ म्हळ्यार कितें? आमकां मेळ्ळां. तर आमी खंयचे बातयेचे? आमकां बरवसो जाय गे भावार्थ जाय? मेळ्ळें म्हण मेळटलें म्हणलें जाय गे, या मेळ्ळां म्हणलें जाय? हें आमकां चड गरजेचें. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी बांदून हाडचें फावंडेशन तें. खंयचें आमचें भावार्थाचें फावंडेशन? काळजांत फातयांचें आनी तोंडांत अनुसारचें जावन आसा आमचें भावार्थाचें फावंडेशन. ताका लागून काळजांत आमी देवाचें उतर सत मानिचें आनी आमच्या तोंडांत देवाचें उतर उसारिचें आनी आमच्या भावार्थाचें फावंडेशन आमी घटकान खाण घेवचें. आनी त्या फावंडेशना वयर आमचें जिवीत म्हणलें घर आमी बांदून हाडल्यार तें खंयच्याच कारणाक खंयचें वारो वादळ येवं दी, खंयचें सुनामी येवं दी आनी खंयचें बिरुगाळी येवं दी, मोडन पडनासतना शाश्वत उरता. ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी देवाचीं उतरां कितलीं मानून खाण गेल्यांत, आमच्या जिवितांत देवाचीं उतरां कितलीं आसात. आमी खंयच्याक चड मान दिता? मागण्याक मान दिता गे, देवाच्या उतरांक मान दिता गे, देवाक मान दिता. देवाक मान दिवचो कसो? देवाक मान दिवचो आमच्या उतरां वरवीं. खंयची उतरां? कशीं देवाच्या उतरां भायर आमी उलयता गे, तें देवाक मान दिवंक शकनात. देवाची उतरांच कितें बायबलांत बरयल्लीं आसा ती उतरां. आमी केन्नाय म्हणटा आमची मागणी कितलें आमी करेक्ट करून बसून एकाडे बसून म्हळ्यार आमची मागणी म्हजी मागणी 3 घंटे लागतात. 3 वरां लागतात म्हजी मागण्याक बसून म्हळ्यार. हांव पूण बसून बरना. सकाळीं उठ्ठा आमकां
सुरू करता कामाक वचून दी या कितेंय करून दी या ड्रायव्ह करून दी या वॉकिंग करून दी खंयच्या टायमार तोंडांत आमच्या सुकना मागणें ताका लागून हें जाय जें आमचें जिवीत आमचें कितें खुशालाय बघून कितें प्रयोजन खुशालाय बघून कांय प्रयोजन ना आमी कश्टांत पडटा खुशालाय बघून पयशे जोडचे जाल्यार खंयचे सुदारपाची वाट पळयता आमी ताका लागून आमी तें करचें न्ही आमच्या जिवितान आमकां बरेंपण जोडणकाण दिलां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे तें जोडणकाण घेवचें तेन्ना आमच्या जिवितान आमचें बरेंपण जोडणकाण घेता आनी तें बरेंपण सशनाक उरता तें म्हळ्यार आमची खंयची आतां भलायकी येवन दी आमी मागण्या द्वारे कळ्ळा कोण एकलो मांड्यार दोन मागता गे माथ्यार दोन मागता गे ती भलायकी मेळटा ताका तो उतरां शिकयनासल्यार ती भलायकी तात्कालीक आसतली परमनंट जावन आसना पूण देवाच्या उतरा वरवीं आमी कितें शिकयता आमकां जायती फोनां येतात आमी फोनार कितें म्हणटा इतलीं उतरां होमवर्क दिता आमकां इतलीं उतरां बायपाट करया ती म्हणत रावया दीस आनी रात कोंत काण घेया सुरू करया मेजूंक कोंत काण घेया सुरू करया एक रावंड आयला जातात 59 जातात सुरू करया पळया तुमकां तुमच्या गुण जायनातला मागीर सांगया आमी करतालो आमी एक उतर काण घेवन दिसाक 2,500 पटी म्हणटालो गेलता मार्च फेब्रुवारींत कित्याक म्हाका जाय आसलें म्हाका त्या उतरांची सकत कळीत आसली ताका लागून हांव म्हणटालो म्हज्या जिवितांत हांवें जैत जोडून काण गेलें तशेंच आतां हांव सांगता कोणाक जैत जोडूंक जाय गे देवाची उतरां म्हणया 1 2 3 कितले म्हण जाय म्हणया खंयची उतरां जाय म्हाका फोन करया आमचो भाव हांगा म्हजे नंबर घालता करया खंयची उतरां जाय तुमकां गर्भेसपणाक उतरां जाय गे ग्रेस्कायेक उतरां जाय गे पिडंतान सुटका जोडूंक उतरां जाय गे शिरापातान सुटका जोडूंक जाय गे आनी खंयचे तरांची जाय गे सगळ्या शिकपाक भुरग्यांक शिकपा विशयी जाय सगळ्यांक देवाची उतर आसा ती उतरां कट्ट करून सांगया तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांक तें बरेंपण तुमकां काट्टिट्ट बुत्त म्हळ्यार बांदून दवरली पुती तें जाय जें आमच्या जिवितान आमी कश्ट काडटा ल्हानतान येयले कश्ट काडटा लास्टाक कश्टांत मरता पूण कश्ट खंय जावन आयले वय काम करून पुरो जाता म्हण इल्लें खाण घेता इल्लें काडलें चड जाता तें कश्टांत पडटा रीण जाता तें जाता हें जाता कश्ट आमीच मागून खाण घेवचें ताका लागून आमकां चड गरजेचें कश्टांत आमी कित्याक पडटा कश्टांत पडच्या बदलाक मास सदांय खावन आसच्या बदलाक 2 दीस रांदय जेवया आमचे कश्ट उणे जातात न्ही गे जिवाक बरें न्ही गे तशेंच आमच्या जिवितांत खंयचे नाका आतां खंयच्या फंक्शनाक वचून ती सॉफ्ट ड्रिंकां कोल्ड ड्रिंकां तें जिवाक बरें गे आमी पिवनची सोडल्यान ती कित्याक म्हण जाता आमकां नाका पूण बरें कितें जिवाक बरें जाल्लें पिया आमी लिंबू ज्यूस करता घरांत लिंबे आसा लिंब्या साण ज्यूस करता पियेता तें बरें हेल्थाक बरें पूण आमकां जाय हाय फाय सगळ्यांत पळयलें जाय दुसऱ्यांक पूण आमची हांगा पल्सां खाली जालीं कोणाक कळना लास्टाक रिणां पडटा तशें जालें अशें जालें लास्टाक मागीर खाजें जालें दोळ्यां वयर घालता रीण सगळें तांकां बरोवंक जाता गे खाजें जावच्या पयलीं तांकां बारीक खुशी आसता वय आमचें खाजें तशें जायचें वचून जायचें द्रोण जायचें फळाण जायचें हें जायचें तें जायचें म्हण पूण मागीर कोणें बगीचें तें ताका लागून आनी मुखार आमच्या जिवन वय आमचे कडेन पयशे आसात वय देवान आमकां ग्रेस केला वय आमचे कडेन जायतो दुडू आसूंक पुरो कित्याक तो दोडू देवान आमचे कडेन दिला आमकां आमच्या बायल्या भुरग्यांक सांबाळूंक गे ह्या हेरांक किल्लें पळोवंक ताका लुकाच्या वंजिलांत 6:38 म्हणटा हेरांक दिया तुमकां दितले बोत्या मोपान दामून हालोवन बरोवन अमतशें तुमचेले सांग घालतले ज्या मोपान तुमी मेजून दिता त्याच मोपान तुमकां फाटीं मेजून दितले वय आमी दिवच्यान फाटीं दिवंक सुरू करया आमी एकामेकाक दिवंक सुरू करया तेन्ना आमच्या जिवितांत आमकां दिता देव दिना देवाचेर तुमी बावट दवरनाकात कित्याक देव दिता म्हूण बावट दवरनाकात देवाच्या उतरां दितात जेजू क्रिस्ता ते आमकां असल्या दराळ संपत्ते वरवीं आमचो देव स्वर आमच्या गरजांक उदारपणी पावला खंयचे फिलिप्पी 4:19 हे म्हणटा स्वामी जेजू ग्रेस तरी आमच्या गादी तो दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची खुशी 2 कोरिंथ 8:9 ही उतरां आहात पळय ही उतरां काणगन आमी देवाचपणान ती आनी आमच्या संवसारीक आमची लौकीकपणान ती आमी वयर येवन आसा कित्याक आमकां दिल्लीं उतरां जावन आसा ती जिवीत जोडूंक बरेंपण जोडूंक ही सगळीं उतरां आमी म्हणून ह्या पावंड्यार पावल्या गे
आमी हेरांक दिवच्या बरी हेरांक उतरां दिवच्या पावल्या आमी आमी हांवें म्हज्या स्वप्नांत हांवें चिंतूंक ना हांव हेरांक ह्या दिव्यवाणीचेर जावं दी ह्या आमच्या रेत्रेन जावं दी देवाची उतरां प्रीच करता म्हणनी ह्या चिंतू स्वप्नांत सयत चिंतूंक ना पूण देवाची कार्यां असाध्य ताका लागून देवाक आमी हजारांनी करोडांनी अर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाल सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका अर्गां दिता होगळटा ह्या वेळा बसत लागीं 1 घंटो म्हज्या तान तूं उलयलय पवित्रात्म्या वय ती उतरां तुजीन जावन आसत म्हजी न्ही हांव बेश्टें एक हात्यार जावन आसा इतलेंच वय कांय नातलें कशें आपोस्तल ते वाचप बरप नातलें गे तसलेंच आमकां कांय शिकप नातलें पूण तुज्या कामा खातीर आमकां तुवें विसलाय ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता तशेंच आमच्या बाबा विनोदकान ताच्या कुटुंबाचे तुज्या आशिर्वाद घाला लागून तुका अर्गां दिता वय आमच्या बाबाक तुवें तुज्या तशें खाण गेलाय वय तुका बरें दिसलें तो तुज्या सांगात आतां खुशयेन आसा ताच्या कुटुंबाक आनी तो मागता तुज्या कुटुंबाक बरेंपण धाडून दितलो म्हणून सर्वस्त मागता आमच्या दिसराचें मागणें जावन आसा तेंच हांव जावंक पुरो कोणाक फोन करिना या कोणाक कोणाची खंयचे बरोवना पूण आमच्या मागण्यांत ते सदांच आसताच कित्याक आमकां एक तो मोगाळ भाव जावन आसलो तो ताचें उलोवण इतलें बरें आसलें गे तशेंच तांच्या पुतांचें तशेंच तांच्या कुटुंबाचें तशेंच उलोवन आसा ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता ह्या आमकां तो जागो फावो केलाय तुजें उतर प्रगट करूंक आमचें उतर न्ही आमची वडवी काय उलोवंक न्ही तुजी ती वडवी काय तुवें आमकां कितें जोड दिलाय वय आज आमी म्हणटा भुमी कोटान सगळें वगडावंक काण गेल्लें ती आमकां परतून तुवें जोड दिलाय ही खरी शिकवण कशें उत्पत्तीच्या पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायान फातक नातलें गे तशेंच आमी फातक नातल्या बरें जिवंक आसा म्हण तुवें आमकां दाखयलाय जेजू क्रिस्ताक धाडना वय तुवें संवसारांत इतलो मोग केलोय गे तुज्या पुताक धाडलोय वय त्या पुतान संवसारांत इतलो मोग केलो गे तो आमच्या खातीर कुस्सार मेलो कुस्सार मरून आमकां सगळें जोड दिलें ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता मोगाळ सर्गींच्या बापा त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल्या खातीर सगळ्यांच तशेंच आयकतल्यांक हें सगळें बरेंपण मेळ्ळ्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता पवित्रात्म्या तूं आमचो शरत जावन आसाय तुमचो सहायक जावन आसाय ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता जेजू तूं आमचे भितरच आसाय आमकां वाट करून वताय ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर फादर ऑस्टिनाच्या कुटुंबाचेर आमच्या पावसाहेबाच्या खाडिनाच्या बिसाबांच्या फादरापांच्या ब्रदरांच्या सिस्टरांचेर आनी सर्वांचेर धर्मीक भाव भयणीच्या सिस्टरांचेर तुजे आशिर्वाद घाला काय तुका अर्गां दिता आनी होगळ दिता हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवे आमेन 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 थँक्यू जिजस दिव्यवाणी